test. Page 15, A29, Sarvesparacha Mondiran, Shlok Dusro. Devandil dilati sisa, pagivona par maricha, yon misato kokotian koru, somuya viri mukar, ikalis monachisa sokli, devachia toya ukar, onot papa ani puta, ani povitatmya, sada sasna, Hallelujah, 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 Hallelujah. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका देव कृपा दिव. आज आमी फादर साजीक येवकार दिता. तो पॅशनिस्ट संस्थेचो पाद्री, ताका सगळ्यांनी येवकार दिवया. नमन भागवत माये सासनाक स्वर्ग आनी संवसार चलयतात त्या राजाक तुवें जोल दिलोय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबणीन आज जनराचो पयलो दीस आनी आज आमी 3 सोब्रमणी कोत्ता. पयली 9वें वर्स 2023 ह्या वर्साक आमी येवकारता आनी ह्या वर्सा देवान आमकां सगळें बरें दिवंक, खुशालकाय दिवंक आमी मागता. दुसरी भाग्यवंत मारये देवा मातेची परब. मारिया फकत जेजूची वैगुर्देची पूण देवाची आवय म्हणून आमी मानता. आनी तिसरें बाळकाक दिल्लें नांव जेजू म्हणजे सोडवणार. तो ह्यो तिनी सोब्रमणी आमी मनान धरून आमचे 9वें वर्स देवाच्या हातान तशेंच मारयेच्या हातान घालुया आनी देवान आमकां सगल्यांक बरी भलायकी दिवंक, आमकां खुशालकाय दिवंक देवा लागीं मागुया. आनी मिसा पेटे वांडुकेच्या आदी आमची सगळीं पातकां वळखून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें बक्षाणें मागुया. हांव पातकी सोपरदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर्पदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणां जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. Page number A4, Moimandeva, page number A4. Moimandeva, un sorgi
tu povir, éclose tu espoir, éclose tu pour mes soins. प्रार्थया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एके ओस्त्रेक तिचे अंकवारपण सांबाळून तुझ्या पुताची आवय जावंक तुवें विचून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फावो केल्लें येदे व्हडटे आवयचें देणें ओळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फावो तो मान आमी मोग दिवं आनी तेच देखीवंत मायेच्या पावलांनी चलून देवचो खरो पाटलाव आमी करूंक पावूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परान मोजिसा कडेन उलोवन ताका म्हणलें, आरोना आनी ताच्या पुता कडेन अशें उलय. इस्रायलाच्या पुतादुवांचेर आशिर्वाद घालूंक जाय असो. तुमी तांकां म्हणटल्यात, सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका सांबाळूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो परजोड तुजेर घालूं आनी तुका प्रसन्न जावं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायलाच्या पुताधुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलों. देवाचें उतर हें. देवाचें बडोपकार. आमचो जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. पोतून म्हणुया. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे परी मनीस पृथ्वीर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां मुरगोटूं संतोशाचीं गितां गाव, कित्याक तूं न्याया प्रमाणे झोटी कोत्ताय. निती प्रमाणे करताय परसांची मनसुबी. पृथ्वीच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. जबाब. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. बागयोन पावलून कालियेसेकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलोलो काल बोल्ल्या उपरांत देवान आपल्या पुताक धाडून दिलो. तो एके अस्तोरेक जल्मलो. सुमूर्ती काल जल्मलो आनी सुमूर्ती काल आसलोल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोलीं भुरगीं कोच्चे खातीर तो आयलो. तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आबा बापा असो उर्लो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडलो. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय. देवान तुमकां पूत केल्या आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवाचें उतोरें. देवाचें बडोपकार. सगळीं उबी रावया.
फावटी आनी वेगवेगळे तरेन म्हाका प्रवाद्या वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजुक्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. आनी वेगळी वेगळी वच जाल्यार मारिया जुजे आनी खाबणेंत दवरलो बाळक गोवल्यांक मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें. ताचें सोत तांकां गोमून आयलें आनी गोवल्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजांत घडोवन सांबाळटाली आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणी करीत गोवली परत गेले. बाळकाची सुनोत करूंक 8 दीस भरतोच तो आपले आवयचे कुस्व्यांत समोवचे आदींच देवतान सांगलोलें तशें जेजू म्हूण ताका नांव दवरलें. जेजुक्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाब भयणींनो, आयज आमी नवें वर्स सुरू करता आनी ह्या पयल्या म्हयन्याचें नांव जानेर म्हणटा. ह्या सगळ्या म्हयन्याक कशीं नांवां आयलीं तुमकां खबर आसतलीच. हीं सगळीं नांवां रोमी देवाच्या रोमी फेस्तांची नांवां आसात. जशें आमी मार्स म्हणटात मार्च, हें नांव मार्स हे देवाचें. आनी हो देव झुजांचो देव, द गॉड ऑफ वॉर. जायत्या वेळार झुजां जातलींच ह्या म्हयन्याक. तशेंच मायेस्ता हो देव भोवमानाचो देव, गॉड ऑफ ऑनम. आनी हातूंत आमकां माय हे म्हयनो हाचें नांव मेळटा. जानेर हें नांव कशें आयलें तरी? जानूस एक देव आसलो, ताका 2 तोंडां आसलीं. एक फुडें पळयतालो आनी एक फाटीं पळयतालो. फाटीं जें वर्स सोंपलां ताका आशिर्वाद दितालो, बरें जालां देवाक दिनवासतालो. आनी तुका वायट जालां जाल्यार बोक्षांनी मागतालो. म्हणजे फाटलें तोंड फाटल्या म्हयन्या वर्सा पळयतालो आनी फुडलें तोंड फुडल्या वर्साक पळयतालो. देवान ह्या वर्साक एके भाशेन सगल्यांक बरी भलायकी सावत दिवंक अशें पळयतालो. म्हणजे सगळीं नांवां जीं आमकां आसात वर्साची म्हयन्याची, एक देवाचें नांव ओ जायत फेस्ताचें नांव आसा. आज तिनूय वाचपांक आमी देवाच्या आशिर्वादाचेर नदर घालया. तिनूय वाचपां जी आमी आयकल्यांत सर्वेस्पर लोकांचेर आशिर्वाद घालता. पयलें वाचप बूक ऑफ नंबर्स, लोक गणतीचें पुस्तकांतलें गेलां. हें पुस्तक एक भाशेन इतिहास जुदेवांचो, जेजून काडले तो सगळो इतिहास आमकां ताचे खबर मेळटा. आनी हाचें वाचप तें घेतलां तें एके भाशेन बेसांवाचें. सोरेस्पर मोदेसच्या कडल्यान आरोनाच्या यादिकांक दिल्लो आशिर्वाद हो आमी पळयता. आनी सोरेस्पर हाका सांगता, आरोन सांगता सगळ्या लोकांचेर आशिर्वाद घाल. हो लोक आतां परत आयलो कायदींतलो, ताका खुशालकाय दिवपाची खुशी आसली, तो त्या लोकांचेर सोरेस्पर आशिर्वाद घालता, बेसांव घालता. आनी ह्या मागण्यांत बासायलो मेळटात.
आशीर्वाद सांबाळ प्रसन्न जिवीत शांती सरस्वताच्या मुखामळाचो पोरजोल आनी दिसणे जो कोण कोऱ्या मनान देवाची भक्ती करता आनी आपलें जिवीत देवाच्या कायद्यांचेर मानून हाडटा ताका देवाचो आशिर्वाद मेळटलो असो आमी पयले वाचतान पळयतात. दुसरे वाचपाक भगवान पावलो गालाशेकारांक बरोवन तांकां एक आशिर्वाद दिता आनी तो म्हणजे देव सगल्यांचो, न्हय फकत इस्रायल पोरजेचो पण सगल्यांचो. आनी जेजू संवसारांत येवन न्हय फकत जिदवांची सुटका केली, सगल्यांची केली. आनी आमी देवाक आब्बा तो बापूय म्हूण मानूंक येता. तर दुसरें वाचपाक पावलो सांगता देवान सगल्यांची सोडूंक केल्या आनी हो आशिर्वाद सगल्यांक मेळ्ळा. तिसरें वाचपाक आमी आयकल्या गवणाची खबर. सरस्वत तांचेर आशिर्वाद घालता. ते गरीब आपल्या शेळ्यांक राखताले त्या वेळार देवदूत येवन तांचेर आशिर्वाद घालता. तो जाय कसो जाय तो आशिर्वाद तांकां एक खास देणे एक खास खबर सांगता. ती म्हणजे बेतलेमाक एक बाळक जल्माक आयला आनी तो बाळक सादो बाळक न्हय पण तो देव. वसात ताका नमस्कार करात आनी गवणी धांवन धांवन येतात आनी त्या जाग्यार वतच ते दोळ्यांनी पळयतात हो धाकलो भुरगो आतां जल्माक आयला हो संवसाराचो सोडूनार. आनी जें देवतान ताका सांगलें तें मारयेक सांगतात आनी मारये कितें करता तरी हे सगल्यो वस्तू सगळें आयकलां ते आपल्या मनाकूच काळजांतूच घुलोवंक लागता. तरी आज पयलें फेस्त म्हणजे नव्या वर्साक देवान सगल्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद घातला आनी सगल्यांक बरी भलायकी दिवंक आनी तुमचें खुशाल जिवीत सारूंक आयज देव तुमकां संदेश दिता. दुसरें फेस्त म्हणजे भाग्यवंत मारिया देव मातेचें. मारिया एक धाकटली वस्तुरी देवान ताका भिजून काडलेली आनी देवान ताका पवित्र दवरली आनी ताचे लागीं एक असो उपकार मागलो तो म्हणजे म्हज्या पुताची आवय जाव. आनी मारयेन आपलें फियात म्हणलें म्हणजे हांव तयार आसा आनी उतराचेर तिणें आपलें सगळें जिवीत सारलें. खूब दूख तिका सोंसूंक पडलें भोव करून ताचो पूत कुर्साल मेल्लो आनी तिणें पळयलो तरी ती शांतीन देवाच्या विस्वासान रावली. हीच आवय हीच ओसरी जावन आसा देव माता मदर ऑफ गॉड. तिसरें फेस्त म्हणजे बाळकाक दी म्हणून वतात आनी जें नांव आज बरें सांगलेलें तेंच ताका दितात आनी नांव म्हणजे जेजू. जेजू म्हणजे सोडवणार. तो संवसार येतलो आनी नवें राज स्थापतलो आनी राजा सगल्यांक आपोवणें आसा. बाबड्यानो आजच्या दिसा जेन्ना आमी नवें वर्स सुरू करता खालतीकायेन आमी देवा लागीं मागुया आमच्या पासत आमचें काळीज आमचो कुटुंब आमची संस्था आमच्या फुडाराचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी आमी सगळ्यांक एकोड्यान दवरूंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावात परगोटुया. सतमानता देवाक बेदार बापाक सगळ्या पृथ्वीच्या रोशनाराक देव क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरवी संभोगलो आंक मारयताय जल्मलो 5 लाखां ताणें कोस सोंसलें ताका कुर्सार दवरलो तो मेलोन ताका निकी पिलो तो मेल्ले मोदेन देवलो दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो स्वर्गुदा देवा बापाचे उजव्याक बसला थंय ते जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सतमाना पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचें एकठार पातकांचें बोगसणें पुढचें जिवंतपण सासणेचें सूख आमीन. जी मागणी आमच्या काळजांत आसात
भवातान देवाच्या हातांत घालुया. आमचो जबाब गावून जातलो. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या बाप सायबान बिस्मानी आनी पाद्रीनी देवाचे उतर वाचूंक शिकूंक आनी परगटूंक आनी हे वरवीं तांची जिवीत एक जिवाळ गोवायकी जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आमच्या भारताच्या आनी गोंयच्या सरकारान आनी राजनितीक पक्षांनी धर्माच्या पाटलावदारा मदें भेदभाव हाडिना जावंक पूण सगळ्या धर्माच्या भावात्यांक आपलो भावात जियोंक समोरमूंक आनी प्रचारूंक सवलती फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. देवाच्या उतराच्या मोगान आमी पडून ते आमी वाचूंक नियाळूंक आनी शिकूंक आनी हे वरवीं आमी जेजूचे जिवीत स्पश्टपणी जाणो जावन ते जियोंक आनी प्रचारूंक आमी प्रयत्न करूंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. आयज जेन्ना आमी नव्या वर्साक सुरवात दिता तेन्ना हे वर्स सगल्यांक आमकां देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें जावंक आनी जेन्ना आयज आमी अंतरराष्ट्रीय शांतीचो दीस मनयता तेन्ना देशा आनी मनशां मदें शांती वसल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोवागाळ बापा ही सगळी चालले मागणी आयकून घे आनी जें आमकां गरजेचें तें आमकां दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C17, page 35, Gowa Konyo, C17. Gowa Konyo parikolkyo unyanzata jiva osun. Mosha bava poini wangra Jesu bito jivit moche misar biton sata moncha. Jiva undo poson kore monchang sodo jivit sodo koshin papa Jesus sove vokta tukka jivit moje monchang sodo jivit sodo koshin papa Jesus sove vokta tukka jivit moje. म्हज्या बाबना म्हज्या तुमचें बलिदान देव बाग मानता तो जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रार्थुया. देवा आमच्या सोरपदात बापा बरें तें सगळें तूं सुरू कोत्ताय आनी तूंच तें शेवटाक पावयताय. भगवान देवा मातेची दबाची परब आमी संतोशान समरुपता. तिचे विनोवणें तुवें सुरू केल्लें तें कृपेचें काम तूंच शेवटाक पावय म्हूण आमी खालतीपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातान वागता. सोरेस्पराक आमच्या देवा खातीर वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो.
सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पदरा शासनांचे देवा सोर कारीन सोर दरगुस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आजच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगीत आयलो तुज्या शासनीक शब्दान मोगाचे पोतान आंकवार आपणाची घेतली आमची ओसोकताय अशें आमचे विनाशी सैमान फुंक्या जुळलो अवनाशी मान एकवट हो कितलो ओजेपांचो समर्थ मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगळे देवता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्रपण जाणून ही देणी पळोवंक मागता जावं ती आमकां जुगुस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक पयशादी ताणें हुंडो घेतलो तुका तीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरीन जेवण जातोच आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समज घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणी करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबाटाचो गोट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे पुनः जिवणपण आमी परगोडटा तुझे येण्याक आमी ओतवेकता बापा देवचे मोन्नाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी वचो हुंडोनी काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी कुरवस सेवतले आमी समजतां वो ते वर एकठांय कर म्हूण आमी नमुरतायेन मागता सोरेस्परा आकी प्रिदिवस्ता लोले तो पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सोलियानिक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जन वचून मेल्ले आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां दुसऱ्या गोटीन मेल्ल्या समजता तुजें पुसो मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोदा करून मागता आंकवा मडोचे माये सांगाती तिच्या पोती भागवंत जुसे भगवान दोर दुता आनी सोद मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्रा सुखांक आमकां वांटो दी तांणे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपोर वेदार बापा सोर वळडोन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनाक आमेन जेजूची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकवलें प्रार्थन दीर्घन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोंस्काय आमकां दी सोंजे सुखाक आनी आमच्या सुख सैनीक आमी बरो भाशेन ओतरेकता
तर आमकां तुज्यो काकृतेन सोर पासकाने सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक राजोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमेन जेजो क्रिस्ता तुवें तें दोर डांग बोडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवाताचे दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजू चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सो म्हाजी शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे सरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटाय ती शेलेच्या जेवण आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Page 58, D21. D21, page 58. Jesushi Eya. So
जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या कोणवाल्या बापा जेजून आमकां मायेंतावन घेतलोली कूड आनी रगत आमचें खाण आनी पिवण जाल्यात. ह्या ओमोलीक देण्या खातीर तशेंच ताचे आंकार मायेच्या आनी आमचे जोण एकल्याचे आवयच्या देण्या पासत कोतकोतीन काळजान आमी तुका दिनवासता. देवचे आवयचे देखी प्रमाणे चलूंक सगळ्या आवयकांक कृपा दी आनी जेजू परी आमी समजतानी हे सर्गीचे मायेचे आनी आमचे जोण एकल्याचे आवयचे काळीज सदसान भरूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी कालतेपणी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. थोडो वेळ बसात. म्हजे भयणीन भावनो, आयज जावन आसा पयलो दीस ह्या नव्या वर्साचो 2023. हांव सगळ्यांक दिनवासता. फादर अपोलो कार्दोज हे आमच्या ह्या कम्युनिटीचे सुपिरियर, ताणें हे मीस आमचे पासून भेटयल्ले आसा, प्रवचन केल्लें आसा, तांकां देव बरें करूं. फादर साजी तो पॅशनेट फादर, तो हांगसर आमचे बरोबर येवन ताणें मीस भेटयल्लें आसा, वांगडी आसलेलो हांगसर विसांत. तो तांकांय देव बरें करूं म्हणटा, देवान ताचेर आशिर्वाद घालचो म्हणून. ते भायर आमचे सांकिस्तांव आसात आनी हे हांगसर मदत करतात, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. फाबियोला ताणें गायन घेतलेलें आसा, तिका देव बरें करूं म्हणटा. फादर लिंडसे आमचे मिडियाचें काम करतात, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. त्याच प्रमाणे तुमी सगळीं जाणां वेगवेगळ्या गांवांतल्यान हांगसर आयिल्लीं आसा. ही तुमची फिरगोज न्हय, पूण तुमकां व्हड भावार्थ आसा. भाग्यवन फ्रांसीस शेवाराच्या मागण्यांत तुमी सदांच ताच्या आसरे खाल आसतात. तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. पूण हजारांनी लोक आख्ख्या आमच्या गोंयांत, इंडियेक आनी परदेसांत आमच्या मिसान वांटो घेतात. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें म्हणटा. आनी आमच्या सगळ्या फादरीच्या नांवान तुमकां ह्या नव्या वर्साची आनी ह्या फेस्ताची परबी दिता. हॅपी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू. हॅपी फीस्ट. Wish you the same, Father. विशी पळय नाकात. आय एम टॉकिंग टू यू. ओके. आतां ह्या फुडें 9:15 इंग्लीश भाशेन मीस आसतले. ताचे उपरांत 10:30 एक हिंदीन मीस आसा. ते आमचे हे भाव भयणी
आमचे वयथान झारखंड मागीर ओरिसा हे सगळे हांगसर गोंयांत वावुरतात तांचे पासून एक मीस आसा. 11 दिसांनी मिसां 2 आसतलीं, सकाळचे 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन. तुमी जाणात हें सगळें तुमच्यान यूट्यूबाचेर आमच्या पळोवंक जाता. सेंट फ्रांसीस झेवियर ऑफिशियल हें जावन आसा आमचें चॅनल, तर तुमच्यान पळोवंक जाता. तुमी पळयतात, पूण तुमकां हांव फकत विनंती करतां सबस्क्रायब करात. हे भाशेन आमकांय तुमी मदत करतल्या. प्लीज डू सबस्क्रायब टू आवर चॅनल. इट वील बी अ ग्रेट हेल्प टू अस. थँक्यू. सोयर म्हयन्याचे, प्रत्येक म्हयन्याचे सोयर आमी सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत सुमार 150 मिटर दावे वाटेन तुमी पळयशात जाल्यार एक सुपुल्लें कपेल आसा. त्या कपेलान सायब आसलेलो आनी ताणें थंयसर वावर केलेलो आसा, कित्याक ती सांत पॉल कॉलेज आसलेली. आतां तिजें कांय उरोंक ना, पूण तें कपेल आसा आनी एक आर्च आसा. थंयसर 10 वरांचेर दर म्हयन्याचे 6 तारखेर आमचे भाशेन मीस जाता. लोक थंयसर येता, बांय आसा, बांयचें उदक पियेतात, न्हांवतात आनी खूब मिलाग्री तांच्या जिवितान घडलेली आसा. थंयच्यान घेवंक जाता. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया निमाण. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी सगळीं आपली मानून बगोवया. आनी सगळे मागण्या फाटल्यान सगळ्यांचो जातालो जबाब आमेन. देव सगळ्या देणांची सोयर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां वसोर वायटांनी तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. आमेन. तोच देव तुमचो भावार्थ तीर करूं, तुमचो बरवास सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची खालसां सोंसणीकायेन व्हडल्या प्रतिमोगान पाठोवं. आमेन. तोच देव तुमची कामां आनी सगळ्या तुमच्या जिवीत शांतीन चलोवन तांच्या मागण्यांक सदां काल दिवन आनी सासणाच्या जिविताक तुमकां पावूं. आमेन. आनी सुरपदार देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. देवाच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान सेंट फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावियरा, देवाच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें, देखून देवाचें नांव आनी बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव चोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भोरलो आनी संवसारांत तुजें कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमची ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनोती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर शिशू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाडटा. Amen. Page 261, W1, page 261.